पर्या भूमिका देवळाच्या काल्यावयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। सद्या स्थिती नियंत्रणात आसा। आदले दीस गांवकार आनी मजीक समाजा मदीं देवळाच्या अधिकारी वयल्यान केस्तांव जाल्ले। हे केस्तांव इतले चडार पडले की देवळाच्या आवाठान दंगलीचे स्वरूप आयिल्ले। लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज केली। हे हल्ल्यात सुमार 30 जाण जखमी जाल्ले। उपरांत 38 जाणां आड पुलीस स्टेशनात कागाळी नोंद केल्यो। नमस्कार। पर्या सत्तरी हांगातल्या श्री भूमिका देवस्थानात गांवकार आणि माजीक समाज हांच्या भितर आसलेल्या वादान जो कालो उत्सव 15 आणि 16 तारखेर आसा, ह्या कालो उत्सवाच्या पयल्या दिसा एक प्रकारचे तणाव निर्माण जावन कांय विरोधकांनी पोलीस तशेंच ग्रामस्थ तशेंच जे गांवकार समाज आसा त्यांचेर हल्ला करून मोठ्या प्रमाणात दहशत निर्माण करून कांय जाणांक जखमी केल्ले आणि हातून दनपारच्या सत्रा नंतर पोलिसांनी ह्या तणावाचे नियंत्रण हाडून जे भाविक येतात तांकां देवदर्शनाक सुरवात केल्ली आणि एकंदरीत जो कालो उत्सव आसलो ह्यो काल शांततेत जालो। आयज 16 तारीख म्हणटकच सकाळच्यान कालो उत्सवाचो दुसरो दीस आणि सकाळच्यान जी वेगवेगळी विधी आसा हेका सुद्दां सुरवात जाल्ली आसा आणि सांजच्या टायमार जो गवळण कालो जातलो तशें नाटक जातले हे सुरळीत जातले अशें सत्तरी मामलेदारान सांगलेलें आसा। आणि ह्या खातीर जे पोलीस आसा हे मोठ्या प्रमाणान उपअधीक्षक दिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाली तैनात केल्लेले आसा आणि खंयच्या प्रकारची दहशत किंवा तणाव हांगासर निर्माण जावपाक जायना हेची खास काळजी घेतली गेली वयतली अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। आमकां खबर आसतली की पर्ये मतदारसंघाचे जे भूमिका देवस्थान आसा हे जागृत देवस्थान आसा आणि हेचेर खूब लोकांचो श्रद्धा आसा। मात काल जे असो तणाव निर्माण जाल्लो आणि हल्लो जालो तेका लागून खूब जाणांची भावना दुखावली गेल्ली आसा। तशेंच कालच्या सत्रान खुबशी घडामोडी जाली तेन्ना सकाळच्या टायमार जी गांवकार समाज आसा तेंच्यांनी आपलो जो हक्क दिवपाचो हेच्या खातीर तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात मोर्चा हाडून आपल्याक न्याय दिवपाचे हेचेर ते आसलेले। मात जेन्ना तेंच्यांनी देवळान प्रवेश केलो आणि आपल्या हक्का खातीर तेंच्यांनी लढपाक सुरवात केली तेन्ना कांय विरोधकांनी थंय येवन पोलिसांचेर तशेंच गांवकार समाज तशेंच जे भाविक आयिल्ले तेंचेर हल्लो करून तांकां जखमी केले। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।